नमस्कार. माझे नाव स्वप्नील भंडारी, रेजिडन्स ऑफ कुंडेन, विलेज पंचायत कुंडेन. आयज हो बारीकसो व्हिडिओ काडपाचो म्हटल्यार हांव एक आमच्या कुंडे गांवच्या लोकांक एक मॅसेज दिवपाक सोदतां. तुमी जाणा आसतले की फाटल्या काही दीस म्हणजे फेब्रुवारी आनी मार्च हितून एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो बोवाळ चालू आशिल्लो वॉर्ड नंबर 6 धारजोवाडा हांगासर. सो ह्या विशयाचेर काल आमच्या पंचायतीन फोर्टनायट मिटींग जाल्ली. विशय कितें आशिल्लो की इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कोण तरी यूपीवालो येवन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें, एक काम चालू केल्लें विदावट परमिशन, पंचायतीचें परमिशन घेवना किंवा बाकीच्या डिपार्टमेंटाची सुद्दां परमिशन घेनासतना हे काम चालू केल्लें. तेजें नांव आसा अर्पिता मिश्रा सारंगी म्हणून. ही यूपीची म्हणून हांवें आयकल्या, हो यूपीचो मनीस म्हणून कोण आहा ती. आनी डिपार्टमेंटाची TCP म्हूण जावं हेल्थ आसा जावं बाकीची डिपार्टमेंटां हेंची परमिशन घेनासतना आनी मेनली आमची जी कुंडे पंचायत आहा, हे कुंडे पंचायतीची NOC घेनासतना किंवा तांकां कसली फायल प्रोड्यूस करनासतना हें काम चालू केल्लें. मे बी जानेवारी आनी त्यान पयलीं चालू आशिल्लें. तेजे उपरांत मागीर काही WhatsApp ग्रुपाचेर फोटो व्हायरल जाले. तेजे उपरांत एक्शन जाली, सरपंचान पंचायतीन एक्शन घेतली, स्टॉप नोटीस काडली. तेजे उपरांत 2 इन्स्पेक्शनां जालीं. ह्या इन्स्पेक्शनां म्हाका दिसता 24/2/2025 पयलें इन्स्पेक्शन जालें. त्या टायमार वॉर्ड मेंबर एबसेंट आशिल्लो आनी सेकंड इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना वॉर्ड मेंबर आशिल्लो. सो 2 इन्स्पेक्शनां जालीं. तेजे उपरांत ताका शोकस काडली. 15 दिसाचो टायम दिलो, शोकस काडली की तुजी कितें बाबा कितें तुजे डॉक्युमेंट आसा ते तुवें प्रोड्यूस करून हाडून दिवचें म्हणून. थंयसरूय कितें तरी तांचो जो रिप्लाय दिला तो रिप्लाय खंय तरी सॅटिस्फॅक्टरी नाशिल्लो. जी काल 29 तारखेक जी फोर्टनायट मिटींग 15 दिसाची जी पंचायतीन जाता, ते मिटिंगेन हांव आनी मायसेल्फ म्हाजो फ्रेंड परेश कुंडेकरूय आशिल्लो. आमी दोगूय हे फोर्टनायट मिटींग आमी एटेंड केल्ली. स्पेशली जो हो विशय जेन्ना येयलो हे फोर्टनायट मिटिंगेक, तेन्ना डिस्कशन जालें की आतां फुडें कितें करपाचें, कित्याक ऑपोजीट पार्टीन प्रॉपर डॉक्युमेंट सारके कांय दिवना. येदो व्हडलो प्लॉट घेतला, NDZ एरिया आसा, नो डेव्हलपमेंट झोन, आनी सायडीक CRZ एरिया आसा. सो हें सगळें आसून सुद्दां थंयसर एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता आनी तें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कोणाक दिश्टी पडना, पण लोकांक दिश्टी पडटा. लोक म्हणटात की पंचायत कित्याक वगी आसा, पंचायत कित्याक सायलंट आसा, कित्याक एक्शन घेयना, कित्याक हो भायलो यूपीचो मनीस येवन कोण तरी आमच्या गांवांत इल्लिगल काम इल्लिगल हॉटेल कितें बांदपाक सोदता जावं कितें करपाक सोदता. सो आमी जेन्ना सरपंचाक बीन प्रश्न केलो तेन्ना सरपंचान सांगलें की तरी स्विमींग पूल कितें येता म्हणून भितर व्हडलो. सो स्विमींग पूल म्हणजे हेजो अर्थ अशें दिसपाक लागता की खंयसर तरी व्हडलें हॉटेल बी जाता काय, जावं रिसॉर्ट बीन जाता काय फार्म हाऊस बीन जाता, कमर्शियल करपाक सोदता. म्हणजे आजून पर्यंत पंचायती कडेन एज ऑन डेट थंयसर कितें करपाक सोदता तेजो कांयच रिकॉर्ड ना. सो जेन्ना काल 29 तारखेक फोर्टनायट मिटींग जाली, हे मिटिंगेन डिस्कशन जालें आनी डिस्कशनाक वॉर्ड मेंबरूय आशिल्लो, वॉर्ड नंबर 6 धारजोवाडा, आनी सरपंच आनी बाकीची बॉडी आशिल्ली. ह्या मिटिंगेन डिस्कस जावन तेंच्यांनी लास्ट डिसिजन घेतलें की कितें करपाचें, कित्याक ऑलरेडी शोकस काडून 15 दिसाचो टायम दिल्लो आनी जो रिप्लाय ऑपोजीट पार्टी कडल्यान येयला तो सॅटिस्फॅक्टरी नाशिल्लो. सो तेका लागून मागीर सरपंचान जो कायद्याचो प्रभारी आहा सेक्रेटरी, ते सेक्रेटरीक विचारलें की कितें करपाचें फुडें, कायद्यान कितें करचें पडटा. तर सेक्रेटरीन सांगलें डेमोलिशन काडची पडटली इमिडिएटली, कारण की तेंचे कडेन आजून सोर्स आजून डॉक्युमेंट्स बीन तसलें कांयच ना. सो हेज्या आदाराचेर हांव ह्या डिसिजनाक वेलकम करतां एज अ गांवचो नागरीक म्हणून, की इमिडिएटली क्वीक डिसिजन पंचायतीन घेतलें की हेका डेमोलिशन काडपाचें म्हणून. कारण की अशे इल्लिगल भायले मायग्रंट्स जे लोक भायल्यान येतात आनी जे इल्लिगली काम करतात तेंचेर इमिडिएटली एक्शन जावपाकूच जाय. कारण की पयलीं हे शहरान जाताले, आयज हे लोक गांवांत पावल्ले आसा आनी गांवांत येवन हे लोक हे सगळे राटावळी करता. सो हांव पंचायतीक वेलकम करता जे डिसिजन कालचे कालूच 29 तारखेकूच हांवें म्हाजें आयकोंक येलें म्हाका की इमिडिएटली व्हरून तांकां नोटीसूय मारली म्हणून, हे डेमोलिशन नोटीसूय मारली म्हणून. सो गूड डिसिजन कुंडे पंचायतीचें बरें डिसिजन घेतलां. लोकांक हे बाबतींत हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जो पर्यंत आमी अवेर रावना आमच्या गांवांत, फक्त दुसऱ्याक फुडें काडलें म्हणून जायना. आमी जेन्ना एक इलेक्टेड मेंबराक इलेक्शनाक जेन्ना उबें करता आनी ताका निवडून हाडटा तेन्ना तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आपलो वाडो, आपलो गांव कसो सांबाळपाचो.
भायले जेन्ना येवन इल्लिगल एनक्रोचमेंट करता तेन्ना तांकां एंटरटेन करपाक जायना. आयज मॉलेस्टेशन म्हूण जावं रेप हें तें खूब कितें कितें कांय गजाली वाडलेले आसा. इन फ्युचर आमच्या फुडल्या जनरेशनाक त्रास जावपाक शकता. ताका लागून इलेक्टेड मेंबरांनी अशें एक्टीव रावपाक जाय. हांव कोणाक ब्लेम करना, सगळे बरें काम करता अशें म्हणटा. काही एक दोन मनीस आसतले की जेंकां जे सारके ना. हांव म्हणना की सगळेच सारके आसा किंवा सारके ना म्हणून, पण म्हाका अशें दिसता की बरें काम करा, आमी तुमच्या सपोर्टाक आसतले. आयज काल जे डिसिजन जाला तें बरें डिसिजन जालां. आनीक टायम काडनासतना तुमी जशें तुमी तेका आतां डेमोलिशन काडल्या ताजो टायम लिमीट सोंपलो म्हणटा इमिडिएटली तुमी ते डेमोलिश करा, रिस्टोर करा ती लँड. कारण की आयज गोंयकारां कडेन जागो जर घेतलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन जायना. सो खंय तरी आमची लँड आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी स्पेशली दुसरी गोश्ट आनीक सांगपाक सोदता, जो 157/1 सर्वे नंबर जो तो आसा ती एरिया एक्चुअली कम्स अंडर CRZ. जर कोणी धारजोवाडा वॉर्ड नंबर 6 कोणी जर थंयसर प्लॉट घेवपाक सोदता जाल्यार तेंच्यांनी विचार करून प्लॉट घेवपाचो. कारण की ती लँड CRZान थोडी पडटा आनी थोडी नो डेव्हलपमेंट झोनान आसा. सो हेजे कोण UP वालो कोण येयल्लो हेका ते बाबड्याक कांय खबर ना. आनी ती कोणाक तो एप्रोच जालो कोण तरी तांचो लँड डिलर थंय आसा. तो लँड डिलर आपूण पयशे करपाक उठला आनी खंयच्यान तरी सपोर्ट घेवन हें आपलें काम सादोवपाक सोदतालो. पूण आमी एज आमी गांवचे लोक, हांव गांवचो भुरगो जावन म्हाजी जो पर्यंत थंयसर नजर आसा, ज्या जाग्यार अशी काही गजाली जाता, भायले लोक जेन्ना येवन लँड एनक्रोच करता तो पर्यंत हांव वगी रावचो ना. आनी जे कितें आहा तें कायद्यान जावपाक जाय. हांव खंयच म्हणना की कायदे भायर वचून करा म्हणून. जे कितें आहा तें लिगली करा, लिगली प्रोसेस करा आनी ते जी लँड इल्लिगली जी एनक्रोच जाल्ली आहा ती रिस्टोर करा, इतलेंच मागता. सो पंचायतीक हांव परत थँक्यू म्हणटा, कारण की तेंच्यांनी बरें डिसिजन घेतला, सरपंचानूय बरें डिसिजन घेतला. सो फुडें वचून हे जे कितें आसा तें डेमोलिश करून ही लँड रिस्टोर करची, इतलेंच मागता. देव बरें करूं.